नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेस पक्ष समाजान दुफळी पाडूंक सोदता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो गुजरातांतल्या प्रचार सभांत आरोप. तिसऱ्या आणि चौथ्या पावंड्यावेल्या वेंचणूक प्रचाराक आयला नेट. राष्ट्रीय पक्षांचे वडील फुडारी देशभरांत घेतात प्रचारांत वांटो. इंडी आघाडीचे सरकार सत्तेर आयल्यार पक्षांतराक आळाबंद हाडपा खातीर यत्न करतले. काँग्रेसीचे वडील फुडारी आणि मिडिया विभाग मुखेली पवन खेरा हांणी दिल्या माहिती. म्हापशेच्या श्री बोडगेश्वर पटांगणाचेर फाल्यां भाजपा राष्ट्रीय फुडारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची प्रचार सभा. 25,000 परस चड लोकांची हजेरी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले. देशभरात तापमानाचो पारो वाडटा. हवामान खात्यान फुडले 7 दीस 34 ते 37 अंश सेल्सियस मेरेन तापमान उरपाचो उक्तायला अदमास. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्यात वेंचणूक प्रचारा खातीर भोंवडेर आसात. आयज तांणी जुनागढ लोकसभा मतदारसंघात भौशीक सभेत संबोधित केले. आपल्या उलोवपांत तांणी फाटल्या 10 वर्सांत केंद्र सरकारान केल्ल्या लोककल्याणकारी कार्याचो नियाळ घेतलो. काँग्रेस पक्ष समाजान दोफळी पाडूंक सोदता असो आरोप तांणी करून काँग्रेस पक्षाचेर खर उतरांनी टिका केली. कांग्रेस के एक सांसद दक्षिण भारत को अलग करने की मांग कर रहे हैं. देश को इतना बांटा, कितना बांटोगे, राजनीति इतनी गिर गई है आप लोगों की. इंडिया अलायंस की पार्टनर पार्टियां वे विभाजन की बात करती है. साथियों, कांग्रेस के लोगों को विभाजन की मानसिकता विरासत में मिली हुई है. एक कांग्रेस ही है जिसने सत्ता के लिए देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था. तमिलनाडु के पास एक पूरे का पूरा आइलैंड कच्चा द्वीप, ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के 30 साल के बाद पड़ोसी को दे दिया. ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऐसे ही दे दिया, लो ले जाओ, मौज करो. उत्तर प्रदेशातल्या अमेठी आणि रायबरेली या प्रतिष्ठेच्या लोकसभा मतदारसंघात इंडिया आघाडीचो उमेदवार अजूनही निश्चित जावना. फाल्यां या मतदारसंघात अर्ज दाखल करपाचो निमणो दीस आशिल्ल्यान उमेदवारांची घोषणा आयज सांजे मेरेन जावपाची शक्यताय आसा. भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हण स्मृती इराणी हांणी हाचे आदींच अमेठी मतदारसंघातल्यान आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केला. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांच्या आड इंडिया आघाडीचे उमेदवार म्हूण लढत दिवपाची चर्चा आसा. रायबरेली ह्या मतदारसंघातल्यान प्रियंका गांधी वाड्रा हांचे इंडिया आघाडीचे उमेदवार म्हूण नाव मुखार आसा. आयज भारतीय जनता पक्षान आपली 17वी उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. तातूंत रायबरेली मतदारसंघातल्यान दिनेश प्रताप सिंह हांचे नाव निश्चित केला. कर्नाटकातल्या हसन लोकसभा मतदारसंघातले प्रज्वल रेवण्णा हांच्या कथीत सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणाचेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी प्रश्न उपस्थित केला. उत्तर प्रदेशातल्या वेंचणूक प्रचारांत तांणी ह्या विशयाचेर कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकाराचेर टिका केल्या. लोकसभेच्या पयल्या पावंड्यावेले मतदान जाय मेरेन ह्या विशयाचेर काँग्रेस पक्ष मूग गिळून कसो रावलो असो प्रश्न तांणी उपस्थित केलो. केंद्र सरकारा आड टिका करपी प्रियंका गांधी हांणी आपल्या पक्षाच्या कर्नाटक सरकाराक प्रज्वल रेवण्णा देशाभायर कसो गेलो हाची जाप विचारची अशें मंत्री शाह हांणी म्हळें. कांग्रेस पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है. कई महीनों से उनको मालूम था, मगर जब तक वोकल लीग का वोटिंग समाप्त नहीं हुआ इन्होंने इनको नहीं पकड़ा, भाग जाने दिया. जिम्मेदारी अगर किसी की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और उपमुख्यमंत्री की. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या पावंड्यावेल्या वेंचणुकेचो प्रचार आता तेंगशेर पावला. भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सकाळी आणंद हांगा जाल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत काँग्रेस पक्षाचेर खर उतरांनी टिका केली. आपल्या कार्यकाळांत देशांत
उदरगत केल्या अशें सांगून 11 नंबराचेर आशिल्ली भारतीय अर्थव्यवस्था आता 5व्या सुवातेर पावल्या अशें तांणी सांगलें। काँग्रेस पक्षान बँकांचे राष्ट्रीयकरण करून गरीबांक आनीक गरीब केला असो आरोप तांणी केलो। आपल्या 10 वर्साच्या काळात कोट्यांनी गरीब लोकांक बँकेत खाती उडून दिल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें। साथियों, 10 साल पहले देश की सरकार से गरीब का भरोसा उठ गया था। कांग्रेस सरकार खुद को माई बाप समझती थी, उसी के भरोसे जीना और कांग्रेस को गरीब को तरसा तरसा कर मूलभूत सुविधाएं देना, कभी वंचित रखना, कभी लटका के रखना, किसी के सामने किसी दूसरे को दे देना, उनको उसी में आनंद आता था। गरीब को लगता था कि ये सरकार हमारे लिए है ही नहीं। आज देखिए, गरीब आज खुद आगे बढ़कर के इस बेटे पर प्रेम लुटा रहा। लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट आयला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातच्या भोंवडेर आसात। ते आणंद उपरांत सुरेंद्रनगर, जुनागड आणि जामनगर लोकसभा मतदारसंघात प्रचार सभांनी तांणी वांटो घेतलो। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेशात जाल्यार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह बिहारात वेंचणूक प्रचार सभांत वांटो घेतात। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिहार, मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्यांत वेंचणूक प्रचारात वांटेकार जातले। काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटकात, राहुल गांधी लेगीत कर्नाटकाच्या भोंवडेर आसात। प्रियंका गांधी वाड्रा रायपुरात प्रचारात वांटो घेतात। तेजस्वी यादव समस्तीपूर, सदरसा आणि अररिया मतदारसंघांनी प्रचारात वांटो घेता। आम आदमी पक्षाचे समन्वयक अरविंद केजरीवाल हांची घरकान्न सुनीता केजरीवाल हांणी गुजरातात रोड शोन वांटो घेतलो। नॅशनल कॉन्फरन्साचे फुडारी ओमर अब्दुल्ला हांणी लेगीत प्रचार कार्यात वांटो घेवन प्रतिक्रिया उक्तायली। आज 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो हैं वो 2014 में हुए थे। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं हैं। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है, इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। 5व्या पांवड्यावेल्या मतदाना खातीर अर्ज भरपाक नेट आयला। आयज वेगवेगळ्या पक्षाच्या इत्सूक उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले। तातूंत कुरुक्षेत्र या मतदारसंघातल्या नवीन जिंदाल हांणी नामांकन दाखल केले। सभी इलाकों का जो है हम चौमुखा विकास करेंगे और लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। हमारे यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो और जो डोंकी करके जो हमारे युवा जो एक तरह से कुछ इलीगल इमिग्रेशन करके जो बाहर जाते हैं, हम यहाँ पर इतना अच्छा एक हिंदुस्तान का, भारत का सबसे अच्छा कौशल विद्या केंद्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर खोलेंगे, जिसके अंदर हम 10,000 बच्चों को हर साल प्रशिक्षण मिलेगा। और हमारा उम्मीद ये है कि और हम टाई अप करके रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी, यूरोपियन देशों से, अमेरिका के साथ, ताकि उनकी जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग है वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग हम यहाँ पे करें। खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसो। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी।
वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. Which it is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. उपरांत पळोवया मुखावेली खबरो. लोकसभा वेंचणुके उपरांत इंडिया आघाडीचे सरकार केंद्रांत सत्तेर आयल्या उपरांत घटना दुरुस्ती अदीक सक्षम करून पक्षांतराक आळाबंद हाडपा खातीर इंडिया आघाडीचे सरकार वावुरतले अशें स्पश्ट मत काँग्रेस पक्षाचे वडील फुडारी आनी मिडिया सेल विभागाचे अध्यक्ष पवन खेरा हांणी उक्तायले. पणजेंत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. पूरे देश में लोकतंत्र का मजाक बनाया. हमने इसीलिए गोवा को देखते हुए हमारे मैनिफेस्टो में 10th शेड्यूल का नाम डाला कि हम 10th शेड्यूल को इतना मजबूत करेंगे कि कोई भी सांसद या विधायक जो ही अपनी पार्टी बदलता है वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. आप ये देख लीजिए, 2024 के लोकसभा के रिजल्ट आने दीजिए. 5 जून को सरकार हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की. पहला काम 10th शेड्यूल का करना जरूरी है. देखिएगा 10-15 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गिर जाएंगी. जुलाई आते आते खत्म हो जाएगी. फाल्यां शुक्रारा 3 मे दिसा म्हापशाच्या श्री बोडगेश्वर पटांगणाचेर भारतीय जनता पक्षाची भौशीक प्रचार सभा आयोजीत केल्या. ह्या सभेन केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हजर रावतले. सभे पयलीं रोड शोचे आयोजन केला अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिली. म्हापसा आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. परवा बेरेस्त शुक्रार दीस उत्तर गोंयची जाहीर सभा ही म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पलच्या समोर बस स्टँड आसा थंय जातली आनी ती सभा एड्रेस करपाक आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हे सांजे येवपाचे आसा. सभा सांजी 5 वरांचेर जातली आनी उत्तर गोंयचे सगळे, कारण आमी दक्षिणेची जी सभा जाल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींची, त्या सभेक आमी केवळ दक्षिण गोंयच्याच सगळ्या लोकांक आपयले. बरेच जाण उत्तरेंतले स्वताहून गेले, पण ह्या सभेक आमी कॉन्सन्ट्रेट करतात उत्तर गोंयचे 20 मतदारसंघातले आनी एक मोठी सभा ही आमी म्हापशान हसून करपाची आसा. भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुत्रा प्रमाण गोंयच्या वेंचणूक कार्यालयाच्या पंगडान दक्षिण गोंयांतल्या मतदान केंद्राचेर दिव्यांग मतदारां खातीर निर्माण केल्ल्या सुविधांची पळोवणी केली. दिव्यांग आनी जाणट्या पिरायेच्या मतदारांक सोंपेपणान मतदान करप शक्य जावचें हे खातीर मतदान केंद्राचेर सुविधा निर्माण केल्या. तातूंत रॅम्प, प्रसाधन घर, पियेवपाच्या उदकाची वेवस्था ह्या सारकिल्ल्या गजालींचो आस्पाव आसा. दक्षिण गोंयांत खांडेपार, मडगांव रवींद्र भवन, वास्को MES विद्यालय ह्या केंद्रांनी तयार केल्ल्या सुविधांची ह्या पंगडान पळोवणी केली. काँग्रेस भाजपाची बी टीम आसा असो आरोप आरजीचे उमेदवार मनोज परब हांणी केला. विश्वजीत राणे हांणी केल्ल्या विधाना खातीर तांणी हो आरोप केला. प्रताप सिंग राणे हांणी काँग्रेसीन आसतना श्रीपाद नाईक हांकां पाठिंबो दिलो आनी 70 चडांत चड मतां मेळोवन दिली अशा विश्वजीत राणे हांच्या विधानाचेर परब हांणी टिका केल्या. हे विधान चुकीचें आसल्यार प्रताप सिंग राणे हांणी पत्रकार परिशद घेवन स्पश्ट करचें अशें आवाहन मनोज परब हांणी पत्रकार परिशदेंत केलें. विश्वजीत राणेन डायरेक्ट सांगले की त्याच्या बापायन हेच्या पयलीं काँग्रेसीन आसतना पासून श्रीपाद नायकाक सपोर्ट केलो आणि श्रीपाद नायकाक 70च्यान लीड दिली म्हणून. केदे व्हडले स्टेटमेंट असा विचार करा. एक काँग्रेसचो चीफ मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर
येदो व्हडलो काँग्रेसचो लिडर आपल्या पार्टीक लॉयल ना रावताना तो बीजेपीक लॉयल रावता, बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाचो सपोर्ट करता आणि वोटरांचो, काँग्रेस वोटरांचो, काँग्रेस पार्टीचो, काँग्रेस कार्यकर्त्यांचो विश्वासघात करता। आणि ही जी काँग्रेस पार्टी असेंब्लीत भाषणां ठोकता, असेंब्लीच्या भायर भाषणां ठोकता, बीजेपीच्या अगेन्स्ट उलयता आणि फाटल्यान बीजेपीकूच भितरल्यान बीजेपीकूच सपोर्ट करता, हे काल प्रूव्ह जाला। सात मे दिसा जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन हळदोना विधानसभा मतदारसंघातल्या कांय मतदारांचो कानोसो घेतलो। या मतदारसंघातल्या मतदारांनी आपल्यो कांय प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। माझे नाव नंदू नागवेकर। ओके नंदू बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो हळदोना मतदारसंघात कशें आसा? शिकलेले भुरगे सगळे बेकार आहा, पर म्हारगाय वाडल्या, कितें प्रत्येक हे फाटून हो इश्यू व्हरपाक कोणें जाय, हो इश्यू खासदारान व्हरपाक जाय आनी खासदारान हे करून हो इश्यू प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय। जाल्यार हांगा फक्त 5 वर्सां जाली की खासदार दिसता, 5-5 वर्सां की खासदार दिसता, बाकीच्या आनी कोणूच दिसना। हिंगा सद्या 3 पॉलिटिकल पार्टीज आसा, एडवांटेज कोणाक आसा? हांगा चडशी म्हाका दिसता कल्लब बाईकूच चान्सीस आसा। कोणी जिखले ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर? पळय, आमचे भुरगे बेकार आसा, बेकार भुरग्यांक मेन म्हणजे कामां जावपाक जाय, बेकार भुरग्याची एक इंडस्ट्री येवपाक जाय। म्हजें नांव प्रणव फडटे। प्रणव बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो कोणी खासदार जिखून ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर? आमच्या खातीर जे तेंच्या फंडांच्यान कितें जाता पळय ती आमकां ह्या वटेन डेव्हलपमेंट करचें तेणें कितें तरी। तिनूय पार्ट्यो पळयत जाल्यार एडवांटेज कोणाक आसा तुमच्या पार्टीक? एलायन्स केल्या त्या भितून तरी काँग्रेसीक चड चान्सीस आहा ह्या इलेक्शनाक। म्हजें नांव वेलमन बारेटो। वेलमन बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, हिंगा सिट्युएशन कशें आसा? इतली वर्सांचे खासदाराचें काम कशें आसा हिंगा हळदोनाक? ओके, आतां भाऊचें उलोवंक अशी जाल्यार भाऊन खुबशे जाग्यांचेर काम केलां आनी काम करूंकूय ना। आमचें हुस्कोयन, हांव आतां हुस्कोयचो, सो हांव तुका सांगता, भाऊन पयले फावट जेन्ना येयल्लो तेन्ना सगल्यांक एम्बुलन्सी दिल्ल्यो। ओके, आमची हुस्कोयची एम्बुलन्स आजून पासून शेतान आसा। फुडें कोणी खासदार जिखून येवं ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर? पळय, डेव्हलपमेंट तरी जायत, MP फंड्सांसान खूब पयशे येतात। ओके, सो मेन भुरग्यांक डेव्हलपमेंट, ग्रावंड ओ कितें म्हणटलें तूं, ब्युटिफिकेशन खंय कितें करूंक जाय तुका, रोड वो ते, सो मेन जाग्यांचेर खंय जें इम्पॉर्टंट आहा तेच तुवें तेणें फोकस करचो। म्हजें नांव बॅप्टिस्ट बार्बोजा, आय एम फ्रॉम बार्बोजा फ्रॉम हळदोना। ओके बॅप्टिस्ट बाब, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो हळदोना मतदारसंघात कशें आसा? हळदोना मतदारसंघात मातशें हांगसर आतां 10 वर्सां जावन गेलीं, आमी ह्या गव्हर्मेंटाक खूब चान्स दिलो आनी डेव्हलपमेंट करपाचें आसलें तें कितें जावंक ना हांगा भुरग्यांचें। प्लस हांगसर जॉब्स इतले एडुकेटेड भुरगे आहात हांगसर, इवन म्हजें फॅब्रिकेशन काम चलता, म्हजेशी ग्रॅज्युएट भुरगे काम करतात, वेल्डर आनी हेल्पराक पासून भुरगे आहात ते आतां 12th केल्ले कितें भुरगे ते म्हणटात, एकलो म्हज्याले भुरगो आसलो हांगसरलो आमचो होंडाचो, तो थंयसून हांगा कामाक येता म्हजेशी। बीइंग ही एप्लायड सो मेनी टायम्स फॉर द गव्हर्मेंट जॉब, बीइंग ग्रॅज्युएट ही इज नॉट, तो म्हजेशी हांगसर काम करता। बीइंग इतलो शिकलेले भुरगे वेल्डिंगाचे काम ह्या वतान काम करतात जाल्यार शिकलेल्या भुरग्यांक हांगसर तरी कितें तरी करूंक जाय गव्हर्मेंटाक। ओके, सो हिंगा एडवांटेज कोणाक आसा? 3 पार्ट्यो आसात हांगसर म्हणल्यार आतां आमचो श्रीपाद नायक बरो मनीस, पूण डेव्हलपमेंट उलोवपी ताणें कांयच करूंक ना, आतां फूल ऑफ गोवा आय थिंक सो। आनी हळदोनान जाल्यार केन्ना पाणी धरलो मागुडास पासून ना, ह्या 10 वर्सांक तो येवन गेला, उमके करून गेला म्हणून। आनी आतां आमचे आतां ने बसले ते मनीस, तांच्यांनी आयले जाल्यार आमकां खात्री आहा, चेंज केले जाल्यार हाजे फुडें काम जातलें, आमच्या MLAक घेवन काम करूंक जाता। हे ब्रिजांचे आतां ब्रिजार हांगसर आहात आमी, हे ब्रिजाचे मेंटेनन्स करून सोडलेले, हाजे मेंटेनन्स ना, लायटी ना, कांय ना। आतां वचून नॉर्दर्न मार्सेल कितलें आहा तें पळय, आतां आमचो येवन कितलें काम केलां, पेंटींग घेतलें, कितले टेंडर्स जाले दोनूय ब्रिजांचे, रस्त्यांचे। हांगसर एडवांटेज आतां लोक सगळो काँग्रेसूच उलयतात। म्हजें नांव संतोष कोलार, हांव हांगा साईनगर रावतां, हळदोना। आवाज कसो आसा लोकसभा? आवाज कसो आमचो श्रीपाद भाई शुवर आहा, हय। ओके, तेणें कामां केल्लीं आहा, पयलीं केल्लीं आहा, ते फाटल्या फाटी बीन येयल्लो आहा तो न्हू, आतां हे टर्मान येयल्लो आहा तेन्ना कामां केल्लीं आहा तेंच्यांनी। हांगा सगळे उदकाचे प्युरिफायर दिल्ले आहा सगळे देवळांनी, सगळे देवळांनी दिल्ले आहा,
आनी गार्बेजाक गाडयो दिल्ल्या मोयरा दिल्ली. फुडलो खासदार येता पळय कोण येवं ताणें कितें करचें आनी तुमच्या खातीर? आतां कितें करचें म्हटल्यार आतां पळय आमच्या आतां गोंयान कितें जाल्लें सगळ्याक दोंगर बिंगर कापून सगळे हे केल्ल्या कळ्ळें तुका. आमचें गोंय बरें उरपाक राखूंक जाय जाल्यार हे स्टॉप करूंक जाय सगळें. आनी मागीर फाल्यां आतां फ्युचरान मागीर कितें जातलें आमचे गोंयकार आहा पळय ते गोंयकारपण उरचें ना कांय. आमी आसा आल्दोना खोर्जे केबल स्टे ब्रिजाच्या फुड्यान. आयज आमी आल्दोना मतदारसंघान आसा आनी लोकसभाचे निवडणुकीचेर उलयता वयता लोकां कडेन विशेश सादता पळय तेन्ना लोकांचे जिनसा भाशेचे व्यूज आशिल्ले. स्पेशली हिंचो आमदार जो आल्दोना मतदारसंघाचो आसा तो काँग्रेसाचो आमदार आसा. सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लोकांनी आमकां सांगलें आसा की काँग्रेसाक चान्स आसा. पूण BJPचे हिंगा सपोर्टर्स आसा आनी BJPचे खूब उलयले. RGचे तर कांय थोडे उलयले पूण मोस्ट ऑफ द पिपल्स ओपिनियन वॉज हिंगा काँग्रेसाक एडवांटेज आसा. आनी ही काँग्रेसाची एडवांटेज वेदर काँग्रेसाक ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड मेळटली ती फायनली कावंटींग जाता रिजल्ट जाता पळय तेन्नाच गमता. आल्दोना मतदारसंघान केंजिल रॉड्रिगीस फॉर DD न्यूज पेंजीम गोवा. काल आणि आयज 2 दीस गोंयान झिरो शॅडोचो अणभव घेतलो. खगोलशास्त्राच्या मळार हो एक वेगळो अणभव आशिल्लो. काल बुधवार आणि आयज बिरेस्तारा दनपारां 12:15 ते 1:15 वरां मजगती सूर्य सारको माथ्यार आयिल्ल्यान तो शून्य सावट अणभव लोकांक घेवपाक मेळ्ळो. ह्या निमतान मडगांवच्या रवींद्र भवनात तशेंच पणजेंतल्या जुंता हाऊसांतल्या खगोल वेधशाळेन एक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. खगोलशास्त्र मित्रमंडळाच्या संघटनेचे अध्यक्ष सतीश नायक हांणी ह्या दिसा विशीं अदीक म्हायती दिली. Today, for 2nd May, we have experienced zero shadow in Panjim city and parts of North Goa. Yesterday, on the 1st of May, we experienced the same phenomena in the south of Goa at the prominent cities like Madgaon and Vasco. Now, what happens zero shadow day is that the sun is slowly moving northwards after 21st March. 21st March is the equinox. Equinox is the sun is exactly on the equator, and the no shadow day or zero shadow happens on 21st March at the equator at noon. So sun is on top of your meridian. Meridian is your local latitude. So what happens is as the days go by, the sun starts moving northwards. This is Uttarayan. So sun is going northwards. So exactly at 12:32 approximately, the sun is exactly 90 degrees on top of our head, and at that moment we have experienced here with experiments that there is no shadow on that day. The word AM and PM itself means anti-meridian, post-meridian. So today that is 100% phenomena is happening, that sun is exactly on your meridian and AM and PM happens at the same time. खगोलशास्त्राचे अभ्यासक सुमुख कामत आणि प्रणाली गावडे हांणी हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायली. That's in end of August or start of August and now in 2nd of May. So it's a good experience to view it. We have conducted this experiment in last year or last year in Thempe College. So that was my first time. Was a great experience there. This was my first time experiencing zero shadow day, and I really loved it. Even I saw the sunspots, and this was my first time. So I really enjoyed it. खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसो विसो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत आता पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आकाशवाणी खबरां महासंचालक पदाचो भारतीय म्हायती सेवेंतलो वडील अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती हांणी काल पदभार स्वीकारलो. 1991 पंगडांतल्यो प्रशासकीय अधिकारी आशिल्ल्या मौसमी चक्रवर्ती हांणी आपल्या सेवेन पत्र सूचना कार्यालय, म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या माध्यम संस्थांमदी 3 दशकां परस अधिक काळ सेवा केल्या. प्रधान महासंचालक वसुधा गुप्ता हांच्या सेवानिवृत्ती उपरांत चक्रवर्ती हांणी हे पद स्वीकारला.
इंडियन प्रीमियर लीग म्हळ्यार IPL क्रिकेट सर्तीन आयज सांजे 7:30 वरांचेर हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडियमाचेर हैदराबाद आड राजस्थान पंगडा मदीं खेळ जावपाचो आसा। मजगतीं काल जाल्ल्या खेळांत पंजाब किंग्स पंगडान 49व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचे 7 गडे राखून जैत मेळयले। चेन्नई पंगडान पंजाबा मुखार 163 धांवड्याची मोख दवरिल्ली। ते पंजाब पंगडान 3 गडे वगडावन 17.5 षटकांनी पुराय केले। पंजाब पंगडाचे चेन्नई पंगडा आडचे हे सेगीत 5व्या फावटी जैत आसा। गरमेन त्रस्त जाल्ल्या लोकांक फुडले कांय दीस घर वताचो झटको बसपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसांत चडांत चड 34 ते 36 अंश सेल्सियस तापमान गरम उरपाची शक्यताय उक्तायल्या। फुडल्या 2 दिसांत 1 ते 2 अंश सेल्सियस वाडटले। 1 ते 3 मे मेरेन वातावरण उष्ण आणि दमट आसतले। हवामान खात्याच्या अंदाजा प्रमाण मे म्हयन्यात देशभरात सरासरी पूर्व मोसमी पावस पडपाची शक्यताय आसा। प्रशांत महासागरांत एल निनो परिस्थिती कमजोर जाल्ल्यान पावसाचो कालावधी वाडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। काँग्रेस पक्ष समाजान दुफळी पाडूंक सोदता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो गुजरातांतल्या प्रचार सभांत आरोप। तिसऱ्या आणि चौथ्या पांवड्यावेल्या वेंचणूक प्रचाराक आयला नेट, राष्ट्रीय पक्षाचे वडील फुडारी देशभरांत घेतात प्रचारांत वांटो। इंडिया आघाडीचे सरकार सत्तेर आयल्यार पक्षांतराक आळाबंद हाडपा खातीर यत्न करतले, काँग्रेसीचे वडील फुडारी आनी मिडिया विभाग मुखेली पवन खेरा हांणी दिल्या माहिती। म्हापशेच्या श्री बोडगेश्वर पटांगणाचेर फाल्यां भाजपा राष्ट्रीय फुडारी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची प्रचार सभा। 25,000 परस चड लोकांची हजेरी, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले। देशभरात तापमानाचो पारो वाडटा, हवामान खात्यान फुडले 7 दीस 34 ते 37 अंश सेल्सियस मेरेन तापमान उरपाचो उक्तायला अदमास। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्रीडे चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।